म्हापशा पोलिसांनी एकल्या नायजेरियनाक ड्रग्सां सयत धरलो। ताचे कडेन 2,30,000 रुपयांचे ड्रग्स मेळ्ळ्यात। पोलीस ताची फुडली चौकशी करतात। ताका सध्या पोलीस रिमांडार घेतला। म्हापसा पोलिसांनी काल एक NDPS केस केल्या। तातूंत एक नायजेरियन नॅशनल ताचें नांव फर्डिनांड जोसेफ 34 इयर्स हाका आमी रेड हँडेड धरला अलॉंग विथ 40 ग्राम ताजे कडेन आमकां कोकेन मेळ्ळा। 40.3 ग्राम आनी 8.3 ग्राम MDMA म्हणटा ड्रग मेळ्ळा। ताजी टोटल वर्थ जाता 2,84,500 आनी ताका आज प्रोड्यूस करून एक दिसाची रिमांडाचेर घेतलो आसा। तंबू घालून वा बाकीच्या खंयचेय पद्दतीन एक्झिबिशनां, फेस्टिवल, सेल वा बाकीच्या गजालींक आयनॉक्स थिएटरा मुखारचो कॉर्निश वा पणजेंतले बाकीच्या खंयच्याय सुवातेवेले फुटपाथ आडावंक दिवंक नाकात अशी हायकोर्टान संबंदीत अधिकाऱ्यांक ऑर्डर काडल्या। फुटपाथावेल्यान चलपी लोकांचो फुटपाथाचेर पयलो हक्क म्हूण कोर्टांत जनहीत याचिका आयिल्ली। ताचेर ब्रेस्तारा कोर्टान निकाल दिलो। पणजे आयनॉक्सा मुखार कार्निशाचेर जी सुवात आसा ती आडावन एक्झिबिशनां, महोत्सव, फेरयो, फेस्टिवल आतां जावंक शकचे ना। इफ्फी सारखे महोत्सवाक वा बाकीच्यो फेरयो, फूड फेस्टिवल वा एक्झिबिशनांक लागून पणजे आयनॉक्स थिएटरा मुखावयले फुटपाथ आडावन उरताले। जनहीत याचिका विचारान घेतना कोर्टान पालिका, पणजेचो PI, SDPO आनी उत्तर गोंयचे SPक फुटपाथ आडोवंक दिवं नाका म्हूण निर्देश हे पयलीं दिल्लो। कोर्टान ह्या निर्देशा प्रमाण आयनॉक्सा फुडें दर वर्सा गिमान जावपी कोंकण फ्रूट फेस्टिवल रद्द केले। कोर्टान दिल्ल्या ह्या निर्देशाक लागून आयनॉक्सा फुडें दर वर्सा गिमान जावपी कोंकण फ्रूट फेस्टिवल रद्द करचो पडलो। महापालिकेन ही गजाल हायकोर्टाक सांगली। There was a fruit festival and this encroachment there were on the roads of parking and gadas and panwalas and all. That has been the festival of mangoes has been cancelled on the footpath. It has been, there are so many venues, there are Kampal ground, wherever you can do such venues. And there is parking also. You cannot park on the to park on the road and go on the footpath is not correct. So disposed of the Honorable High Court has disposed of with nothing should be there on footpath. And it should be open for walking by the pedestrians. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेऊ एक ब्रेक।